आयज जी कितें कला अकादमीची पळोवणी आमी केली पळय तितूंतल्यान आयज फक्त इन्स्पेक्शन आसलें त्याच्या संबंधी तुमकां ब्रिफींग जातलें फाल्यां जी कमिटीची मिटींग जातली ते मिटिंगेन आमी सगळे जे कितें विचार मांडटले ते फाल्यां जातले न्ही जेन्ना कमिटीन आमी बसून ते विचार मांडटले ताजे मिटींग जातले न्ही ते सरकारा पर्यंत पावतले प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केले आनी ते करपा जाय आनी हांवें हांगा नाटक केलं 38 कृष्ण विला रिसेंटली ताका लागून ऍक्च्युअल परफॉर्मन्साक कितें जालें तें हांवें पळयलां इट इज सॉल्वेबल कला अकादमी इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूट्स इन इंडिया ती तशी जातली सो आता डिफरन्स कितें आसा सावंड आनी पयलीं इशू आशिल्लो का इशू जालो तो स्टार्ट इशू सावंडाचो आशिल्लो न्ही पूण आमी आमच्या नाटकांत लेपल आशिल्ली आमगेली सिस्टम आशिल्ली त्यांची मायक धाडलेली आमची ताका लागून पूण तुझे लक्षात येता न्ही तुम्ही जेव्हा नाटकाचे म्युझिक ऑपरेट करता तेन्ना तुमच्या लक्षात येता की सावंडाचो मातसो प्रॉब्लेम आसा अजून मेरेन आसा सावंडाचो प्रॉब्लेम सो वॉट एव्हर इशू आसा ते सॉल्वेबल आसा हय डेफिनेटली सॉल्व